Going to A5. Burgia boktin somleau, gayon korun yetau, viswas torun yetau baba mukaretau. Burgia boktin somleau, gayon korun yetau, viswas torun yetau baba mukaretau. Atmian sotan baba, bozuk yetau tuka. 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 बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. बाबा आतांच आमी गायन गायलां भुरग्यां भोगतीन आमी येता. भुरगीं जावन आसा सादी आनी तांची भोगती सादी. कसलेच भोगतींतल्यान देवाक आमी अनुभव येता. सादी जावन आनी जेजू शुभ वर्तमानान हें सुग्रास करता. भुरग्यां भाशेन सादी जावन बापाक अदीक ओळखून आपल्या वरवीं बापा सरशीं आमी वचूंक आनी हेंच करून दर एकल्या लागीं आमचे लागीं मागता. आमची मनां सादी कर म्हूण काळजां उक्तीं कर म्हूण जेजू लागीं मागया आनी बापाचो अनुभव अदीक आमकां दी म्हूण मागया. आनी आमची पातकां उडकून घेवन देवाचें एकामेकाचें बोगसणें मागून सगळीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी सर्कुल्या देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडार विचारून वायटाक बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध म्हजो अपराध म्हजो अपराध. बसवात बेगीन सदां सांगवार बरें चोल्या दोतोर भोगता आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करात प्रार्थना मागता. सर्कुल्या देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, वाट चुकतल्यांक तुज्या स्वताचो उजवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून परतून हाडटाय. आमचे जिणेचे चालींत क्रिस्ती बाबार्थाचेर आड बेता तें पयस करून आनी हो बाबार्थ तीर करता तें धरून आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याचें एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. सुटकेच्या पुस्तका वेलें वाचप. मोइजेस जेत्रो आपल्या सासूचो किंग राखतालो. हो मिडियानाचो यात्नीक आसलो. एकदां ताणें आपल्या किंडान अरोनाच्या पयशिला बागांत व्हेलो आनी होरेब ह्या देवाच्या पर्वताशी तो पावलो. थंय सोरेस्पराचो दूत एका चिटकुटा आनी एका उज्याच्या आकटाच्या रुपान ताका दिश्टी पडलो. जिटकुटाक उजो पेटलोलो पूण तें लासो नासलें. मोइजेसान म्हणलें, हें कसलें दर्शन आनी तें जिटकूट कित्याक लासोना तें हांव वचून पळयतलो. मोइजेस तें पळोवंक लागीं सोदता तो सोरेस्परान पळयलो आनी जिटकुटा मोडें रावून म्हणलें, मोइजेस मोइजेस. मोइजेसान जाप दिली, हो पळय आसा. देवान ताका म्हणलें, हांगा लागीं सोरो नाकाय. तुज्या पांयाच्यो वाण्यो काड
कित्याक तूं आसाय तो जागो पोवी. ते फुडें म्हणलें, हांव तुज्या बापायचो देव, अब्राहमाचो देव, इजाकाचो देव, जाकोबाचो देव. तेन्ना मोदेसान आपले मुखामळ धांपलें, कित्याक तो देवाक पळोवंक भियेतालो. आनी सोरेस्परान सांगलें, इस्रायलाच्या पुता धुवांची भोव मोजेशी पावल्या, आनी त्या भायर इजिप्तकारान तांकां कशी पोसतायलां तें हांवें पळयलां. तोरये इस्रायलाच्या पुता धुवांक इजिप्तांतली भायर काडून हांव तुका फारोशी धाडटां. मोइजेसान देवाक म्हणलें, फारोशी वचूंक आनी इस्रायलाच्या पुता धुवांक इजिप्तांतली भायर काडूंक हांव कोण? सोरेस्परान जबाब दिलो, हांव तुजे बरोबर आसतलो आनी हांवें तुका धाडलां म्हूण वळखूंक ही खुणां. तुवें पोरचेक इजिप्तांतली भायर काडली म्हणटून ह्या दोंगराक तुमी देवाक पोसतल्यात. देवाचें उतोरें. तुमचो जबाब, सोरेस्पूर कोणवालो आनी माये मोगाचो. ओतम्या म्हज्या गांव सोरेस्पराक दिनवासून ताचें पोवीत ना. वयर काड काळजांतसून. ओतम्या म्हज्या गांव सोरेस्पराक दी आर्गां. कोदीन विसरूं नाका ताच्या मोगाचीं दानां. जबाब, सोरेस्पूर कोणवालो आनी माये मोगाचो. सगळे तुजे अपमान मोगाचो देव भोगशिता. सगळ्या तुज्या वायटांक गुणाचें वखद दिता. जिवीत तुजें खरेंच कोणांतलें सोडून काडटा. माद्यार घालता मुकूट मोगा कोणवाल्याचो. जबाब, सोरेस्पूर कोणवालो आनी माये मोगाचो. नितीन फास्तां सोगलीं ताची व्हरती परतुवां. जुलूम भोगता तांकां दोयेन मोगान तो राखता. मोइजेस आपल्या चाकराक आपले गुट उक्ते केले. इस्रायला मुखार फांकोयली आपली नवलां. जबाब, सोरेस्पूर कोणवालो आनी माये मोगाचो. उबी रावया. सोरेस्पराक जय बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या दोनया, हांव तुका दिनवासतां, कित्याक स्वर्गीच्या राज्याचे गोठ तुवें ल्हानांक उक्ते केले. सोरेस्पराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून म्हणलें, बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या दुनिया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्योय आनी सुपुल्ल्यांक उक्त्यो केल्योय म्हूण हांव तुका दिनवासतां. होय बापा, हेंच तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हज्या हातान घाल्लें आसा आनी पुताक कोणूच ओळखना बगर एकलोच बाप. तशेंच बापाक कोणूच ओळखना बगर एकलोच पूत. आनी ज्या मनशाक पूत आपले कुशीन बाप दाखयत तोच. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. पृथ्वीच्या बाबा कडेन कोणेंय तर शिकप केलें आनी फुडलें शिकप करून जायते कडेन PhD डॉक्टरेट केली. त्या आपल्या शिकपांत तो मनीस हुशार आनी ताका जायती जाणविकाय आसता. पूण जें शिकप ताणें केलां ताचेर आनी कोणूय तर येवन ताका सांगत तुवें केलां तें सारकें ना, ह्या मनशाक राग येतलो. असलेंच कितें आयच्या शुभ वर्तमान आमी आयकता. जेजूच्या काळारूय जायते जाणार आसले. धर्माच्या वाटेनूय ताणें शिकप केलेलें आनी जेजू येता आनी म्हणटा, बाप आनी हांव एकूच, कोणूच बापाक ओळखना. एके भाशेन म्हणलेले भाशेन तुमी जे शिकल्यात जावं देवशास्त्र थियोलॉजी एके भाशेन केल्या ती कित्याकूच उपकारना. फकत एकूच वाट आपल्याच वरवीं.
पूण जेजू सांगूंक सोदतालो तो कितें जेन्ना जेजू म्हणटा तेन्ना ह्यो वस्तू जाणाराक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्यो म्हणटा तेन्ना शाणेपण जाणवाय हाचेर जेजू आड वेता काय अशें न्हय शाणेपण जाणवाय ही सगल्यांक गरजेचीच पूण ह्या शाणेपणा वरवीं हो जाणवाय वरवींच ही तर आमकां गर्व आसा जाल्यार तें की वायट इंटलॅक्च्युअल प्रायड आमी म्हणटा हांव सगळेंच जाणा कांय फावटी सांगच्या आदींच हांव जाणा असलो एटिट्यूड घेवन आमी आसता तेन्ना जेजूक हें मानना सादेपणान भुरग्यां भाशेन तो घेवप भुरग्यां भाशेन तो मानून घेवप हें जेजूक मानवता म्हणटच जेन्ना जेजू म्हणटा तेन्ना भुरग्यां भाशेन ह्यो वस्तू सुपुल्यांक तुवें उक्त्यो केल्यो म्हणटा तेन्ना जेजू जाणवाय नाका म्हणना शिकप नाका म्हणना पूण हे शिकपा वरवीं तुजी प्रायड आसा जाल्यार आनी तुजें मन धांपलेलें आसा जाल्यार आनी बाप कोण तो उक्तो तूं सरळ मनान आपणावंक फाटीं रावता जाल्यार हे शिकपाचो तुजो कसलोच फायदो ना ही जाणवायेचो तुजो कसलोच फायदो ना कित्याक भुरग्यांक तर सांगलें भुरगीं साद्या मनाची ती उक्त्या मनान घेता आयज आमकां तर दर एकल्याक असलें आसा जाल्यार इंटलॅक्च्युअल प्रायड आमी पयस करून वावरया तेच बरोबर जेजू उलयता तेन्ना अशें म्हणटा बोगोर एकलोच पूत आनी बापाक कोणूच वळखना बोगोर एकलोच पूत आनी ज्या मनशाक पूत आपले कुशेन बाप दाखयत तोच जायते कोणी जेजू म्हणटा हांव हो उशीर धारवंडो हांव वाट हांव सोत हांव जिवीत फकत जेजू वरवींच आमी बापाक मेळूं येता हे भाशेन जेजू म्हणटा जाल्यार पयले सुवातेर जेजूचो अनुभव उदीक आसूंक गरज आनी तेन्नाच आमकां सर्गीची दारां उगडटलीं हो जेजूचो अनुभव जेजू लागीं उक्तेपणी मागूंक आमकां बाप दाखय आमकां एके भाशेन बापाचो मोग उक्तो कर आनी हें करूंक आमचें मन उक्तें आसूंक गरज आयज म्हाका हे जेजू लागीं असलें सादेपण भुरग्यां भाशेन आमकां दी म्हूण आमचीं मनां उक्तीं कर म्हूण आनी बापाक वळखूंक आमचो प्रयत्न चालूच आसूं म्हूण सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका दिन वाचता तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता पृथ्वीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणान आमी तुका दिन वाचता तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाखांचो सोरो आमी तुका भेटयता दाखवालीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो म्हज्या बाबा पिडीत म्हज्यान तुमचें बलिदान सर बलिदान देवा बापाक मानता तसलें दिसा म्हूण मागात प्रार्थया सर्वेस्परा तुका उलो मारतले तुजे पवित्र सभेच्या देण्याचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमची पवित्रताय वाडोवंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पसंद करून दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं
आमची काळजां उबारया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पवित्र आनी सासणाच्या देवा, सर कडेन सरताय आमी तुका दिनवासून फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिनवासतांव जाल्यार हेंय तुजेंच आमकां आनीक देणें. आमच्या दिनवासनेच्या प्रार्थनांत तुजी व्हडवीक बिलकूल चडना, तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेता. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दौलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. पवित्र 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 दौलबारांचो सर्वेस्वर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्ला तुज्या वैभवान. मुसर्गी तुका सय सय, सर्वेस्वराचे नावी येता ताका सय, मुसर्गी तुका सय सय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोंसूंक विचारी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आपलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्यानी सासणीक गोराराची रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस मनशां पसत ते वाडवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो उद्गार दिवन बाबर्थाचो गूट परगटुया. तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली समया, संवसाराच्या सडवंडरा आमची सडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपुडी उडास करता. आनी जिविताचो उडो आनी सडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें, देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमी समजता. पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदारून मेल्यात ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरचडीत मुखामळ पळोवन फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया करून आमी मागता. तुजे भशेन आयज वाडदीस समारंभ केल्ल्याचो आमी उगडास करता. जी कोण दुयेंत आसा तांचेय पासत आमी मागता. अकवार मारये देवाची माई सांगाती बागेन दोन दितान सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमचो बाबार्थ वाडय म्हणून आनी जेन्ना आमकां समजना तेन्ना त्याच देवाचेर अदीक विस्वास करून आमकां शिकय म्हणून जेजून शिकयलेल्या प्रार्थनांतल्यान मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो रायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां थाळी पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां सर्व वायटांतल्यान आमकां निबार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभशेन अत्रेकता, तर आमकां तुज्या उदारका कृतीन सर्व पातकांतली सटय, सर्व आकांतांतली वाटाय.
स्वामी जेजू क्रिस्तांतली तुज्या दोन दुतांमुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दियान तूं सगळ्या एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणां सुमयाची शांती सदां काळ तुमचे सगळें आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवंक देवाची शरीर संस्काराचे पाप ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सुभागी प्रार्थना स्वर्गीच्या बापा जेजूच्या कुडी रोगताचे जेवणांत आमी वांटो घेतला हे पवित्र रितीन परतून परतून वांटो घेवन तुजें जिवीत आमचे भितर अदीक अदीक वाडो हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सगळें आसूं सर पुलगा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा गायन करुया आन T37 Akbar Maryek आमचे सांगाती गावया राणीन स्वर्गावेले काळ सांतावन वंदुया
man Marie. No man Marie. No man